1 Samuel chapter 6. Korarachi Arkpett इस्रायलांत नव्यान हाडटात. 7 म्हयने सर-वेस्पोराच्या कोराराची आर्कपेट फिलिस्तेवकारांच्या गांवांत उरली. फिलिस्तेवकारांनी याज्ञिकांक आनी ज्योतिशांक आपोवन विचारलें, सर-वेस्पोराच्या कोराराचे आर्कपेटीचें आमी कितें करुया? ती तिच्या जाग्यार व्हरतना तिचे बरोबर आमी आनी कितें धाडपाचें? तांणी जबाब दिलो, घोडे अशें केल्यार तो तुमचे वेली तुमच्या वडिलां वेली आनी देसा वेली खास निवारतलो. जर तुमी इस्रायलकारांच्या देवाची आर्कपेट परत धाडूंक सोदतात जाल्यार देणगे शिवाय धाडिनाकात, पूण अपराधाचें फारीकपण करात. हे जिनशी तुमी आदारलोल्या पातकांतलीं मेकळीं जातलीं. आनी कित्या पासत तुमकां ताणें इतलीं वळवळायलीं तीं तुमकां कळून येतलें. कसली भेट आमी धाडटल्यो? पोरजेन विचारलें. ताणें जबाब दिलो, फिलिस्तेवकारांच्या वडिलांच्या आंकड्या प्रमाणें 5 भांगाराचे ट्युमर आनी 5 भांगाराचे उंदीर, कित्याक तुमकां तुमच्या वडिलांक ती लागलेली आसा. तुमच्या देसाचें नश्ट केल्ल्या ट्युमराचे आनी उंदरांचे रुपकार करात, कित्याक तुमचें काळीज इजिप्तकारां आनी फारो भाशेन धारून करतात. ताणें तांचेर नश्ट धाडतच ताणें इस्रायल पोरचेक वचूंक दिलें न्हय? तर आतां एक नवी गाडी तयार करात. केन्नाच जूं व्हरूंक ना तसल्या 2 दुदाचे गायांक गाडयेक बांदात आनी तांच्या पाडकांक गोठ्यांत बांदून दवरात. सर-वेस्पोराच्या कोराराची आर्कपेट व्हरात आनी गाडयेर दवरात. तुमच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर केल्ले भांगाराचे उपकार एके काशींत घालून ताचे कुशीक दवरात. आपलेच अस्तंगी गाडी चालीक लावंक सोडात. ती खंयचे दिशेंत वेता तें मात तुमी पळोवन रावात. जर ती बेथ-शेमेश नगरा वेसल्यान वेता जाल्यार इस्रायलकारांच्या देवान आमचेर येदें व्हडलें अदृश्ट धाडलां म्हूण आमकां थावें जातलें. पूण ती ते वाटेन वचनासतना आनी खंयचेय दुसरे वाटेन वेता जाल्यार तें अदृश्ट आमचेर येवपाचें आसलें तें बेश्टें आयलां म्हूण समजुपाचें. सांगलोलें तशें तांणी केलें. तांणी 2 दुदाच्यो गायो घेतल्यो आनी तांकां गाडयेक बांदल्यो आनी तांच्या पाडकांक गोठ्यान बंद करून दवरलीं. आनी तांणी भांगाराच्या उंदराचे आनी ट्युमराचे रुपकार आशिल्ले काशी बरोबर सर-वेस्पोराची आर्कपेट गाडयेर दवरली. गाडयेक बांदलेल्या गायांनी हांबेत आनी हेवटेन तेवटेन सरनासतना सारकी बेथ-शेमेश वचपाची वाट धरली. फिलिस्तेवकारांचे वडील तांचे फाटल्यान बेथ-शेमेशाचे शिमे पर्यंत गेले. बेथ-शेमेशांत कोराराची आर्कपेट. बेथ-शेमेशांतलो लोक आपल्या फाल्क्यांत lunvpa-mollpachea वावरार आसलो. अकोस्मात तांणी गाडयेचेर तांची कोराराची आर्कपेट येताली ती पळयली. ह्या वेळार तांचे खुशालकायेक xim'mer ना जाली. गाडी सारकी बेथ-शेमेशांत रावतल्या एका जोशुआ नांवाच्या मनशाच्या शेतांत आयली आनी एका व्हडल्या khodd-pa लागसार उबी रावली. लोकान आर्कपेट भायर काडून गाडयेचें लांकूड फोडलें आनी त्या गायांक कातरून सर-वेस्पोराक तांचें बलिदान भेटयलें. लेवितांनी आर्कपेट आनी भेटो घालून आशिल्ली काश उबारून एका व्हडल्या khodd-पार दवरली. त्याच दिसा बेथ-शेमेशाच्या लोकान उजार भाजलेल्यो आनी दुसऱ्यो भेटो सर-वेस्पोराक भेटयल्यो. जेन्ना फिलिस्तेवकारांच्या 5 राजांनी हें सगळें पळयलें तेन्ना त्याच दिसा ते एक्रोनांत परतले. फिलिस्तेवकारांनी फारीकपणाचो योद्न कशे 5 भांगाराचे ट्युमर धाडलोले ते ह्या खातीर,
एक अशदोद, एक गाजा, एक अश्केलॉन, एक गात आनी एक एक्रोन. फिलिस्तेवकारांच्या 5 वडिलां खाल आशिल्ल्या शारांच्या आंकड्या प्रमाणे हे 5 उंदीर धाडलोले. मजबूत शारां आनी दुर्गां नासतना आशिल्ले गांव सर-वेस्पराची आर्कपेट दवरलेली त्या आबेलाच्या व्हडल्या खोdd-पा पर्यंत ह्या वडिलांक अधिकार आसलो. हें खोडप ह्या दिसा पर्यंत बेथ-शेमेशाच्या जोशुआच्या शेतांत आसा. कोराराचे आर्कपेटेंत भितर पळयताले देखून सर-वेस्परान बेथ-शेमेशांतल्या 50,000 मनशांचो जीव काडलो. आपणा मदल्यान इतल्यांक सर-वेस्परान नाटक केले देखून सर-वेस्पराक खंत जाल्ली. कोराराची आर्कपेट किर्यात जेयारीमांत. आतां बेथ-शेमेशांतल्या लोकान म्हणलें, ह्या पवित्र देवा मुखार कोणाच्यान उबो रावंक जायत? आमचे सोशिलो कोणाशी तो वेतलो? तांणी किर्यात जेयारीमांतल्या लोकांक संदेशकारांक धाडून अशें म्हणलें. थंयच्या लोकांक अशें सांगात म्हणून आपल्या संदेशकारांक तांणी सांगलोलें. फिलिस्तेवकारांनी सर-वेस्पराची आर्कपेट परत धाडल्या. यात आनी ती घेवन वचात. देवाचें उतर हें.